नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। आता विमानाचो प्रवास म्हारग। इंधन म्हारग जाल्ल्यान विमान कंपन्यांनी तिकेटी वाडयलो 25 ते 30%। सिजनांत आनीकूय वाडपाची शक्यताय। माहिती आयुक्त निवृत्त न्यायाधीशच आसूंक जाय असो ना। सुप्रीम कोर्टान आदलो आदेश घेतलो फाटी। गोंय सरकाराचो लीना मेहेंदळेक नेमपाचो मार्ग मेकळो। गोयच्या कसिनोंची हरीत लावदान घेतली दखल। आनी कसिनो नाकात कोयरा विल्याची व्यवस्था तपासपाचो प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक आदेश। सरकाराक नोटीशी। कालापूर सांताक्रूज प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान केल्ल्या खुनाचे केशींत आनीक एकल्याक अटक। तिसऱ्याच्यो फुडच्यो। हल्लो करपी मेवणो नॉर्मन आनी जखमी भावोजी अजूनय मेडिकलांतूच। आनी वास्को रेल्वे स्टेशनाचेर अन्न वखदा खात्यान धरलो 40,000चो बनावट खवो आनी कलाकंद। मिरजेसावन हाडिल्लो बनावट खवो। खबर विस्तारान। आता विमानाचो प्रवास म्हारग। विमानांचे इंधन सुमार 60% म्हारग जाल्ल्यान विमान कंपन्यांनी तिकेट सरसकट वाडोवंक सुरवात केल्या। स्पाइस जेटान बुधवारा तिकेट 30% वाडयली। जेट एअरवे आणि एअर इंडिया साधारण तितलीच वाडोवपाची तयारी करता। मात सध्या ऑफ सीझन आशिल्ल्यान तिकेट 25 ते 30% वाडल्या। ऑक्टोबरा उपरांत 50% वाडटली असो अदमास जाणकार उक्तायतात। रुपयाचे घसरणींतल्यान विमानांय सुटिल्लीं नात। रुपया पडिल्ल्यान विमानाचें इंधन म्हळ्यार एव्हिएशन टर्बायन फ्युअल सुमार 7% वाडले। हाचो विमान प्रवासाचेर खर्चाचेर थेट परिणाम जाला। देशी विमान कंपन्यांक हाचो चड फटको बसला। विमान प्रवासाच्या खर्चात साधारण 40 ते 45% खर्च हो फक्त इंधनाचेरच आसता। बाकीचो कर्मचारी आनी हेर तांत्रीक गजालींचेर। हाका लागून एटीएफ म्हारग जातनाच आता विमान कंपन्यांनी तिकेटी वाडोवंक सुरवात केल्या। स्पाइस जेटान 30% वाडोवन सुरवात केली। तांचे फाटल्यान जेट एअरवेज आनी एअर इंडिया वाडोवपाचे तयारेन आसा। वाडल्या ती तिकेट सध्या ऑफ सीझनाची। ऑक्टोबरा सावन टुरिझम सीझन सुरू जाल्या उपरांत तिकेट वाड 50%क तेंकूं येता असो अदमास विमान येरादारी वाठारांतले जाणकार उक्तायतात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। माहिती आयुक्त हो निवृत्त न्यायाधीशच आसपाक जाय असो ना। बिगर न्यायिक अधिकारी आसूं येता अशें सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केला। माहिती आयुक्ताच्या नेमणुकांचेर सुप्रीम कोर्टान हे पयली दिल्लो आदेश कार्याचे नदरेन चूक म्हूण सांगून खंडपीठान फाटी घेतलो। हांवें ऑर्डर पळोवन ना, बट इफ दे हॅव विड्रॉन द ऑर्डर आय वेलकम इट, बिकॉज ज्या जाग्यार कायदो स्पश्टपणे आसा थंय आनीक चड तातूंत भितर रीड करपाची आवश्यकता म्हाका दिसना। प्रत्येक जाग्यार जर तूं जजीस गेले जाल्यार मागीर ते सगळे जो पळय कॉन्सेप्ट आसा आरटीआयचो तातूंत भितर क्विक जजमेंट, सेम concept exists in consumer law. It is by habit only it develops. There is a natural instinct of going through all the legal procedures, thereby delaying many times or making right to information too much within the framework of law. त्यामुळे जजीस पेक्षा थंय बरे रेप्युटेड मनीस आसचे हें चड इम्पॉर्टंट आसा। ते रेप्युटेड मनीस म्हणजे कितें, तांकां कितें नॅचरल जस्टीस समजना अशी न्हय, नॅचरल जस्टीस समजता। सो नॅचरल जस्टीसचो आधार घेवन ते योग्य निर्णय दिवंक शकता। माहिती आयुक्त वा निवृत्त न्यायाधीशच आसूंक जाय असो सुप्रीम कोर्टान आदेश दिल्ल्यान देशभर माहिती आयुक्तांच्या नेमणुकाचे बाबतीत कोफुसांव जाल्ले। राज्याचो माहिती आयुक्त वा मुखेल माहिती आयुक्त वा हायकोर्टाचो निवृत्त मुखेल न्यायाधीश वा सुप्रीम कोर्टाचो जुईजच आसूंक जाय अशें सुप्रीम कोर्टान म्हणिल्लें। पूण राज्यांकडे इतले न्यायाधीश नाशिल्ल्यान माहिती आयुक्ताचे नेमणुकेचो राज्यां फुडें प्रस्न आशिल्लो। आता हो प्रस्न सुटला। सुप्रीम कोर्टान आपलोच आदेश फेरनियाळ घेवन फाटीं घेतला। आता राज्य माहिती आयुक्त नेमपाक गोंय सरकाराकय पर्याय मर्यादीत नात। सरकारान मुखेल माहिती आयुक्त म्हणून IAS अधिकारी लीना मेहेंदळेक निश्चित केल्या। मात तिचे नेमणुके विशीं कायदो खात्याचो सल्लो घेवप चल्ला। राज्य माहिती आयुक्तांची थारायल्ली 2 नावां हे पयलींच बोवाळ घाल्ल्यान सरकारान फाटीं घेवची पडल्यात। आता मात सुप्रीम कोर्टान सरकाराचो मार्ग मेकळो केला।
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोयच्या कसिनोंची राष्ट्रीय हरित लवादान दखल घेतल्या. याचिकादार सुदीप तामणकरान दिल्या त्या माहिती प्रमाण मांडवींत आनीक कसिनोंक लायसनां दिवची न्ही म्हूण लवादान सरकाराक स्पश्ट केला. तशेंच आसा ते कसिनोन गटार आनी कोयराचो विलो लावपाची शास्त्रीय व्यवस्था आसा काय ना हाचे इन्स्पेक्शन करपाची जबाबदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचेर सोपयल्या. केंद्र, गोंय सरकार, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी कसिनोकूय लवादान नोटीस काडल्या. गोयचे न्हंयतले कसिनोंचो विशय राष्ट्रीय हरित लवादा मेरेन पावला. गटार आनी कोयरा विल्याची व्यवस्था सारखी नाशिल्ल्यान हे कसिनो न्हंयचे उदक घाण करतात असो दावो याचिका घालपी सुदीप तामणकरान लवादा मुखार केला. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुण्यातल्या खंडपीठान ताची दखल घेतल्या. लवादान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडच्यान इन्स्पेक्शन रिपोर्ट मागला. म्हणटकूच आयज आमकां सकाळी हियरिंग जाला पळय त्या हियरिंगांतसून आमकां तेंच्यांनी रिलॅक्सेशन दिला की नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलान जी ऑर्डर मारल्या तितून म्हटलां की गोवा गव्हर्नमेंट जे आहा तेंच्यांनी नवे कॅजिनोक आनीक परवाने दिवपाचे ना, परमिशन दिवपाचे ना आनी जे कॅजिनो पळय आसात त्या कॅजिनो बद्दलचे पळय पोल्युशन जाता म्हणून आमी एलिगेशन केला तेन्ना इमिजिएटली तांकां ऑर्डर दिल्या गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक की इमिजिएटली वचून तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करचें आनी जर पोल्युशन जाता ते इमिजिएटली स्टॉप करचें म्हणून. हे कसिनो मांडवी न्हंयत गटार, कोयर आनी ऑयल सोडटात. कोयराचो विलो लावपाक कसिनोंकडे यंत्रणा ना अशें तो म्हणटा असो याचिकेत दावो केला. जर पोल्युशन जाता जाल्यार कॅजिनो पळय आसा ते दर्या ना, तेंचे कडेन वेस्ट मॅनेजमेंट ना आनी सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट ना हे खंय तरी सिद्ध जाता. तेका लागून इमिजिएटली आमी रिलीफ मागलेली की बंद उडोवचें म्हणून. लवादान केंद्र सरकार, गोंय सरकार, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी कसिनोंक नोटीशी काडल्यात. केशीचेर फुडली सुनावणी 30 सप्टेंबराक जातली. तो मेरेन मंडळाक इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिवचो पडटलो. कसिनोंतल्यान मांडवीचे प्रदूषणाचो विशय हे पयलीं आयिल्लो, मात ताचे फुडें कांयच जालें ना. मात हे प्रकरण हरित लवादा कडेन पाविल्ल्यान मंडळाक ताचो सोक्ष लावप सोडून पर्याय ना. आतां आयज ऑर्डर दिल्या उपरांत इमिजिएटली ते पोल्युशन गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कळयतले इमिजिएटली आनी तेंच्यांनी चड करून फाल्यां बी तांकां ऑर्डर पावल्या उपरांत तेंच्यांनी इमिजिएटली इन्स्पेक्शन करून ते बंद उडोवचे. जर ते आमी जे एलिगेशन केले जर सारकें आसा, प्रॉपर फूड मॅनेजमेंट, वेस्ट मॅनेजमेंट जर ना जाल्यार तेंच्यांनी इमिजिएटली ते बंद करचे म्हणून ऑर्डर दिल्या. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.